नमस्कार माझ्या गोंयकार तियात्र पळयणार भावा आनी भयणांनो हांव सायमन गोन्सालीस म्हज्या भाव भयणींनो तुमी जाणात आसतली म्हजो तियात्र सुर्या चंद्रिमा आनी नखेत्रां हो पयलो लेस्टर जालो उपरांत ह्या म्हयन्याचे 5 तारखेर सावथ हॉल 2 शो जालो तांकां जे म्हजे सावथ हॉलांनी लेस्टर शो आयलेले पळोवंक आयलेले त्या म्हज्या सगळ्या ऑडियन्सांक हांव म्हज्या काळजाचे कॉलेक्शन चड आनी चड देव बरें करूं खऱ्यानूच जेन्ना म्हजो सावथ हॉल शो जालोलो तेन्ना जायत्या लोकांनी म्हज्यो सिनेमा जाताल्यो तेन्ना आमच्यो बर्थडे चलताले तेन्ना क्लॅप मारून आमकां बरी म्हज्या शोवाक वाखाणलो आमकां तांणी उर्बा हाडली देखून हांव सावथ हॉलच्या सगळ्या म्हज्या लोकांक ऑडियन्सांक म्हज्या काळजाची कॉलेक्शन चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा तशेंच इश्टांनी हो म्हजो शो उपरांत 6 तारखेर स्विंडन मेक्का हॉलांत जावचो आसलो पूण हांवें तो शो कांय कारणाक लागून बंद करचो पडलो देखून हांव स्विंडनच्या सगळ्या म्हज्या ऑडियन्सा लागीं माफी मागता आनी समजता तुमी म्हाका समजून घेतले म्हणून देखून जायत्या जाणांनी म्हाका म्हणलो कित्याक तुवें शो बंद केलो उपरांत हांवें तांकां सांगलें कसल्या कारणाक लागून पळय तें देखून आतां तांणी म्हाका रिक्वेस्ट केला देखून हांवें हो म्हजो शो आतां ह्या म्हयन्याची 30 तारखेर मेक्का हॉलांत दवरला आनीक हो शो सुरू जातलो सांजेच्या 6:30 वरांचेर 30 तारखेर स्विंडन मेक्का हॉलांत देखून हांव सगळ्या म्हज्या स्विंडन आसलेल्या लोकां लागीं म्हाका येवंक आनी पळोवंक हो म्हजो सुपरहीट तियात्र जाचें नांव सुर्या चंद्री आनी नखेत्रां मोगाच्या भाव भयणींनो ह्या म्हज्या तियात्रान न्हय तुमकां बऱ्यो सिनरी पळोवंक मेळटली बरी कांतारां बरी कॉमेडी आनी बरी स्टोरी जे आतांच्या समाजांत घडटा पळय तसली देखून हांव समजता सगळे म्हजे स्विंडन आसलेलो लोक म्हज्या तियात्राक येतले आनी म्हाका आदार करतले सगळ्यांक तुमकां हांव आदींच फुडें म्हजे काळजाची कॉलेक्शन चड आनी चड देव बरें करूं गॉड ब्लेस यू ऑल